पयलीं म्हणल्यार सगळ्यांक नमस्कार. म्हाजें नांव कृष्णानंद नायक आनी म्हाजे फाटल्यान आसा ते म्हाजे सगळे कलीग जे जावन आसा एक बॉडी बिल्डर. फाटलींची कितलींच वर्सां बॉडी बिल्डींग फिल्डान आसा. आयज आमी सगळे एकटेन जावपाचें कारण म्हटल्यार गोंयान जे एक गोवन बॉडी बिल्डर्सां भितर ऑर असोसिएशना भितर एक डिफरंट पॉलिटिक्स निर्माण जाल्ले कडेन आसा. सो कितें जाता, जेन्ना एक बॉडी बिल्डर रेडी जाता तेन्ना बॉडी बिल्डर कितें करता, कितें एक्सपेंडिचर ऑर कितें आसा न्हू तें एक आपले ओन बोल्सांतल्यान पयशे मोडून रेडी जाता. सो कितें आसता, जेन्ना कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करता न्हू तेन्ना कितें आसता, बॉडी बिल्डर कॉम्पिटिशनाचो कितें कॅश प्रायज आसता पळय न्हू तो केन्नाय तो तकल्यान दवरिना ऑर तेजेर डिपेंड रावना. कित्याक एक सिजन रेडी जातलो न्हू जाल्यार एक बॉडी बिल्डरान ऑलमोस्ट मोर दॅन 1 लाख प्लस ऑर तेज्याकूय चड तुका खर्च येता. सो आज आमचो एकवट जावपाचो कारण म्हणल्यार फाटल्या डिसेंबर म्हयन्याक एक बॉडी बिल्डींग कॉम्पिटिशन जाल्लें 30 तारखेक. मिस्टर कुडचडे चंदेरी म्हणून. हय, मिस्टर कुडचडे. आनी तितून भितर ऑलमोस्ट 110 जाण बॉडी बिल्डर पार्टिसिपेट जाल्ले. ते कॉम्पिटिशन नंतर आतां 4 तारखेक कॉम्पिटिशन अनावन्स केला जे मिस्टर गोवा म्हणून आसा. तितून ते ऑर्गनायझर सांगता की जे कोण कुडचडे मिस्टर कुडचडे पार्टिसिपेट जाल्ले 110 बॉडी बिल्डर जे गोंयकार आमचे तांकां देंवपाक दिना म्हणटा ते. तो आमचे अन्याय जाल्ले कडेन आसा. त्याच खातीर आमी सगळे एकठांय जावन प्रेसा पडायले. आमी एक गोंयान बॉडी बिल्डींग कॉम्पिटिशन करता न्हू तेन्ना एक मेन्शन करता बॅनराचेर ऑर सर्टिफिकेट ऑर कित्याचेरूच. तेन्ना जेन्ना तुमी मेन्शन करता मिस्टर गोवा ऑल गोवा बॉडी बिल्डींग कॉम्पिटिशन तेन्ना एक अशें करून डिफरंट दोन भशेन हे तयार जावपाक जायना. ते कॉम्पिटिशनाक देंवल्यार हितून घेता हितून घेवपाना तुमकां. कितें आसता, जेन्ना ऑल गोवा म्हणल्यार सगळ्यांक पार्टिसिपेट करपाचो रायट आसता तो. कित्याक बॉडी बिल्डर आपले ओन हितूंतल्यान तयार जाता आनी खंय तरी ऑन स्टेज वचपाचें एक एक हे करता, तयारी लागता. कितें आसता, कितें तुमकां जेन्ना तूं ऑन स्टेज वयता एक प्रायज मनी मेळटा तें पयशांनी काय तुगे कितें मोडलां तें रिकवर जायना. बट कितें आसता, एक फेम आख्ख्या गोंयभर जावं एक यंग भुरगे आहा ते तुका वळखता की अमको मनीस जावं एक तो प्लेस काडल्या जावं एक बरो बॉडी बिल्डर अशें करून एक फेम मेळटा. म्हणून आमी कितें करता, एक मेहनत करून ते फिल्डान आमी आतां आज पर्यंत आसात. बट थोडेशे अशे असोसिएशना लागून भुरग्यांची खंय तरी एक म्हळ्यार खंय तरी भुरगीं फाटीं उरता. सो आमचें एकूच म्हणणें आसा की जेन्ना एक गोंयान केन्ना बॉडी बिल्डींग कॉम्पिटिशन ऑर ऑर्गनायज जाता न्हू तेन्ना तितून ते हें आसपाक जायना, डिविजन आसपाक जायना तितून देंवल्या आमचो एक स्टेजीर खेळपाचो. आमचो एकूच हेतू आशिल्लो की आज हें घेवपाक कॉन्फरन्स घेवपाक की जेन्ना एक कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करता न्हू सगळ्यांक सेम रायट मेळपा जाय. पण कित्याक खातीर अशे रिस्ट्रिक्शन्स घालता अशें तुमकां दिसता? पॉलिटिकल आतां तेंचे इंटरनल कितें आसा आमकां खबर ना. कित्याक आमी बॉडी बिल्डर आमी सगळ्यांक एक सारकेच. कित्याक बॉडी बिल्डराक कोण असोसिएशन काय हेल्प करिना. आमी आमच्या बोल्साचे पयशे म्हणून रेडी आसा बॉडी बिल्डर. सो आमकां फक्त इतकें जाय की इन फ्युचर जेन्ना कोणी ऑर्गनायझर जेन्ना कॉम्पिटिशन करता न्हू तितून प्लीज एक रिस्ट्रिक्शन आसपा जायना की आमी तुमकां घेवपाना. सगळ्यांक रायट आसपा जाय कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जावपाक. आमची फक्त इतकीच रिक्वेस्ट आमची सगळ्यांक दिवचे. बॉडी बिल्डींग मिस्टर गोवा तुमी टायटल करीत नाका नाल्यार तुमी प्रत्येक स्टेटी घाला. मिस्टर म्हापसा घाला नाल्यार तितले हितूंतले घाला. मिस्टर गोवा करना कित्याक आमी हांव स्वताचो मिस्टर गोवा 3 फाटी वर्ल्ड चॅम्पियन आनी एकानी कितली वर्सां जाली कितली गोल्ड आसा. म्हाज्याक सिनियर 15-16 वर्सां बॉडी बिल्डींग फिल्डां आसा. आमकां देंवपा दिना म्हणटा ते. आनी कितें जाता, आज पळय बॉडी बिल्डींग फिल्ड म्हणल्यार ना तुका एक कमीत कमीत एक 2 ते 3 वर्सां तूं बरो आसतलो आनी मागीर जेन्ना तूं पयशा खातीर कितें तूं कसली अडचण येता न्हू तेन्ना तूं पीट करता. सो कितें जाता हें आज कारण कितें इन फ्युचर जे फाटल्यान आमचे फाटल्यान कोण बॉडी बिल्डर जातले जावं तांकां हो त्रास जावपाक जायना की तुमी आमी तुमकां घेयनात म्हणटा. तूं वायट दिसता एक बॉडी बिल्डराक घेयना म्हणटा ते. पयर तांकां बावडे कांयच खबर ना एसोसिएशनाचे. ते पयर 30 तारखे पार्टिसिपेट जाले मिस्टर कुडचडे जाले तेन्ना 2020. आतां ते 4 तारखे जेन्ना काल तेंची रजिस्ट्रेशन आसा तेंकां घेयना म्हणटा ते. 4 तारखे कॉम्पिटिशनाक घेयना काय देवपाक.
सो आतां आमी एक गोंयकार नाशिल्ले जाल्यार ओके आसलेले. आमचे कडेन आयडिया सगळें आसा. तुमी मिस्टर गोवा ऑल गोवा कित्याक केलें नाजाल्यार? की हे फिल्डान अशें पॉलिटिक्स जाता और एक डिफरंट तरेचो एक हें आसा म्हणून लोक कितें म्हणटा कॉम्पिटिशन आसा न्हू ऑल ओवर गोंयचे भुरगे जेन्ना एकटेन जाता तांकां पळोवपाक येता. एक बॉडी बिल्डर्सांक पळोवपाक येता तेन्ना असोसिएशन अशें म्हणटा की आमी तेंका घेवपाना डायरेक्ट म्हणटा ते. डायरेक्ट म्हणटा की कितेंय करा Live येता, आमी direct घेवपाना म्हणून तेन्ना एक वायट दिसता की आमी इतकी मेहनत करतात आणि आमकां लास्ट टायमार मागीर कॉम्पिटिशना पार्टिसिपेट करपाक मेळना खूब वायट दिसता बट अजून तेका वचून मेळना कित्याक कॉन्टॅक्ट जाला तेंचे. कित्याक आतां गोंयांत बसून एक असोसिएशन ना आणि Affiliate जाला. एफिलिएशन कोणाक ना कोणाक मेळना affiliation. तर 2-3 असोसिएशन आमी कितें म्हणटा एक जावं SAG डायरेक्टर जावं स्पोर्ट्स मिनिस्टराक की एक कॉन्फरन्स घेवपाची जे असोसिएशन चलयता पळय न्हू तेंची आणि एक खंयचे फॉर्म असोसिएशन करपाचें आणि तेजे अंडर कितें म्हणटा सगळें आसपाक सगळें जाय. बॉडी बिल्डींग हें चालू दवरपाचें